नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. गोवा डेरीक येता मोठी चॅलेंज. पर्रीकार सरकाराचो केंद्राकडे पर्यायी डेरी युनियनाचो प्रस्ताव. केंद्रीय शेतकी मंत्री म्हणटा रोखडोच निर्णय. सगळ्या राज्याक समान नुस्तेमारी बंदीचो चल्ला विचार. कम्युनिदादीच्या जमनी सयत डॉक्युमेंटूय जावंक लागले गायब. पणजे सेंट्रल कम्युनिदाद प्रशासकाची कचेरी जाल्या भूत बंगलो. डॉक्युमेंट स्टाफ आणि बिल्डिंगेकूय ना वाली. खासा रिपोर्ट. मायनिंग लिजांचो डीम्ड रिन्युअल काळ चडाचड 2 वर्सां. आता मिनेर सरकार आणि नोकरशाहीच्या मर्जीचेर. केंद्रीय खण मंत्रालयान केली मिनरल कन्सेशन रुलांस दुरुस्ती. गोय पुलिसांचा उणाव सोपना. 23% पुलीस फोर्स पडटा कमी. 34 डीवायएसपी 1000 पुलीस कॉन्स्टेबलांच्यो वेकन्सी. 74 पुलीस गुन्यांवांनी स्वता आरोपी. आणि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्सान निमण्या दिसा भारताक एकूच भांगर. कश्यपाक बॅडमिंटनात भांगर, दोट्टी बॅडमिंटन आणि हॉकीत रुपया पदकां. 64 पदकां सयत भारत 5व्या सुवातेर. खबरो विस्तारान. गोवा डेरीक गोंयांत फुडें मोठी चॅलेंज आसा. पर्रीकार सरकारान केंद्राक पर्यायी डेरी युनियनाचो प्रस्ताव धाडला. केंद्रीय शेतकी मंत्री राधामोहन सिंग ही गजाल गोयच्या मिडियाकडेन आपूण जावन उलयलो. गोय सरकाराच्या प्रस्तावाचेर रोखडेच निर्णय घेतले म्हणूनय तो सांगून गेला. गोवा डेरी सरकाराकडच्यान सबसिडी घेवन फक्त दुधाचो प्रेस वाडयता. डेरी सारकी चलयना. दूधकारांकूय सारको प्रेस दिना म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान हे पयलीं गोंयांत अमुलाक हाडपाची शिटकावणी दिल्ली. बॉल घालताले अमूल आयले म्हणून. दे आर स्कॅर्ड ऑफ कॉम्पिटिशन. वाय आर दे स्कॅर्ड ऑफ कॉम्पिटिशन? कॉम्पिटिशन मेक्स यू मोर हेल्थी. फुडल्या असेंब्ली पयलीं तांच्यांनी प्रायस जर तूं कमी केलो ना जाल्यार आय वील मूव इन टू द डेरी. हांव इतलेंच सांगता. अती जालें बिकॉज आय कांट अलाव पीपल टू बी एट देअर मर्सी. अमूल हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड पॅकिंग हियर. ते आता थोड्या दिसांनी तांकां हाडून एक्सपांड करचे पडटले. गोंयांत पर्यायी सहकारी डेरी उबी करपाचो प्लान कागदार तयार आसा. गोंय सरकाराचो आदार करतलो मोदी सरकार. दूध एकठांय करप, ताचेर प्रक्रिया आनी दुधाचें वितरण करपाक गोंयांत नव्या सहकारी डेरी युनियनाचो प्रस्ताव मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान फुडें धुकल्ला. श्वेतक्रांतीक केंद्र सरकार गोंयाक सगळो आदार दितले म्हूण केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग उलयला. मुख्यमंत्र्याचो नवे डेरी युनियनाचो प्रस्ताव आपले मेरेन पावला म्हूण ताणेंच मिडियाक सांगले. गोवा का सबसे बड़ा डिमांड और गोवा में उसका उत्पादन भी बढ़ा है. तो एक प्रकार से गोवा के अंदर श्वेत क्रांति की गति को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ये सेकंड कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन फॉर कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क, ऐसा उन्होंने एक प्रस्ताव मेरे सामने रखा है और हम दिल्ली जाने के बाद इस पर अपने अधिकारियों से बात करेंगे. गोय, गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक हे पश्चिम दर्यादेगेवेले राज्याक पावसात समान आणि एकाच वेळार नुस्तेमारी बंदी आसची म्हूण केंद्रीय शेतकी आणि नुस्तेमारी मंत्रालयाचो विचार चल्ला. हो निर्णय घेवचे पयलीं संबंधित राज्यांचे मंत्री आणि जवळणदारांक विश्वासात घेतले म्हूण राधामोहन सिंग उलयलो. जो वेस्ट कोस्ट के पश्चिमी तट के यहाँ जो समुद्र के अंदर मछली मारने का काम होता है, सामान्यतया बरसात के अंदर मछली का उत्पादन उसके अंदर होता है. लेकिन किसी राज्य में बैन है 45 दिन तो किसी राज्य में 60 दिन. ये जो असमानता है इसको दूर करने के लिए मैं अगले सीजन के पहले इन तटीय राज्यों के, पश्चिम तट के राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ, मत्स्य पालन मंत्रियों के साथ बैठकर मेरी कोशिश होगी कि यूनिफॉर्म मॉनसून बैन ऑन वेस्ट कोस्ट, ये हमारी कोशिश होगी. शेतकी आणि नुस्तेमारी खातीर केंद्र गोंयाक सगळो आदार दितले म्हूण तो उलोवन गेला. मात आता मोठे आव्हान आसा ते गोवा डेरीक. कारभार सुधारात नाजाल्यार नवे डेरी युनियना कडेन कॉम्पिटिशन करात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. कम्युनिदादींच्यो जमनीच न्हय, दायजूय कारभार जावंक लागला. पणजे सेंट्रल झोनाची कम्युनिदाद प्रशासकाची कचेरी जाल्या भूत बंगलो. भायल्यान चकचकीत, भितर पाय दवरल्यार घुसमटमार. बिल्डिंगेक आनी थंयच्या डॉक्युमेंटाकूय वाली ना. कारभार सांबाळूंक स्टाफ सारको ना. आशिल्ल्या स्टाफांक लायट उदक सारकें ना. कम्युनिदादीच्या जमनींचेर सरकाराचो दोळो. डॉक्युमेंटाक लायली चुट्टी.
गोयचे दायज आनी जमनी सांबाळूंक स्पेशल स्टेटस जाय म्हणपी सरकाराक कम्युनिदादी आनी गांवकारांच्यो जमनी सांबाळूंक जमना. प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. जमनीची स्कॅमां आनी अतिक्रमणां कोम्निदादी जर जाल्यात. पोर्तुगीज काळा सावन गांवकाराची जमीन सांबाळून दवरूंक केल्ले हे स्वस्ताचो कारभार आनी डॉक्युमेंट सांबाळपी सेंट्रल प्रशासकाचे कचेरीची तीच दशा. बिल्डिंगूच जर जाल्या. हे सगळें चल्लां पणजे, फोंडें आनी तिसवाडींतल्यो 60 कोम्निदादी केंद्रीय झोनांत येतात. चर्च स्क्वेराकडची ही कोम्निदादीच्या सेंट्रल झोन प्रशासकाचे कचेरीची बिल्डिंग. निळो धवो रंग मारून सजयल्या खरी, मात भितरलो कारभार काळो. भितर पांय दवरूंक गेल्यार घुसमटमार जावपाचो हो भूतबंगलो जावंक पावला. भितर पळयात, वण्टींचेर नजर मारात. हे फर्निचर, जमीन, हे छप्पर आनी सिलींग. गोंयभर कोम्निदादींचो कारभार कसो चल्लो हें सांगपाक ही प्रशासकाची मुखेल कचेरी पुरो. सगळ्यो कोम्निदादी नांवाक चल्ल्यात, भितरल्यान पोखुरल्यात. कोम्निदादी पद्दतशीरपणान सोंपोवपाचें कारस्थान सगळ्या पावंड्यार चल्लां. वर्सां जालीं हे बिल्डिंगेन पेंटाचो ब्रश पयल्लो ना. वण्टीचे करचे पडटात. वेरो गेल्यात. प्लास्टर सुद्दां करपाक सरकाराक फुरसत ना. वण्टींच्या वेऱ्यांतल्यान पावस भितर शिरता. बिल्डिंगेचेर झाडां किल्लूंक लागल्यात. कोम्निदादींनी अधिकाऱ्यांक धरून भ्रष्टाचार किल्लता तशी हे बिल्डिंगेच्या मुळाक धरून ही झाडां किल्लूंक लागल्यात. जमनीवयल्यो फोळयो केन्ना कोसळत नेम ना. तकलेवयर लायटीच्यो वायरी पळयात कश्यो उमकळटात. थंयचो स्टाफ आनी डॉक्युमेंट दोगांयची दडगत ना. कोम्निदादींचे डॉक्युमेंट दवरपाचो हो रूम. प्रुडंटाचे टिमीन थंय वचून परिस्थिती पळयली. लायटीचे कनेक्शनूच ना. काळोख. सरकाराचें कोम्निदाद प्रशासनूच कशें काळखांत पडलां तें दाखोवंक हें पुरो. रुमांत सगळे डॉक्युमेंट व्हरून गुड्ड्याक मारल्यात. कोम्निदादींच्या जमनीच्या मालकीच्यो नोंदणी, बाकीचे डॉक्युमेंटूय थंय आसा. आरमारीची परिस्थिती पळयात. काबार जाल्या. 18व्या शेंकड्यांतले काय 19व्या शेंकड्यांतले हे डॉक्युमेंट सामके काबार जावंक पावल्यात. वादऱ्यो जावन कशे पातळ्यात पळयात. फोंडें आनी तिसवाडींतल्यो 60 कोम्निदादी सेंट्रल कोम्निदाद प्रशासका खाला आसात. मात जाय तितलो स्टाफूय ना. 8 जाण रिटायर जाल्यात. वेकन्सी कोणूच भरूंक सोदिना. सादी पिवपाच्या उदकाची वेवस्था ना. उदकाचे टांकयेर मातशी नजर मारात. स्टाफाक ह्याच टांकयेंतलें उदक पिवचें पडटा. असले जाग्यार काम करपाचें कोण धाडस करतलो. राजधानी पणजेक वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारतले. गोंयचें दायज सांबाळूंक स्पेशल स्टेटस हाडटले म्हूण बडायो मारपी सरकाराक सध्या आपल्या कोम्निदादींचे दायज सांबाळूंक जमना. गांवकारांच्यो जमनी सांबाळूंक जायनात. कोम्निदादी काबार करपाचें हें कारस्थान सरकाराक खबर नासतना चल्लां अशें म्हणपूय म्हणल्यार मोठें धाडस. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी ओमकार फळारी. मायनिंग लिजांचो डीम्ड रिन्युअल काळ चडांत चड 2 वर्सां मेरेन आसतलो. मिनेरांचो रिन्युअल अर्ज आयले उपरांत 2 वर्सां भितर राज्य सरकाराक लिजां रिन्यू करची पडटली. केंद्रीय खण मंत्रालयान मायन्स अँड मिनरल्स कन्सेशन रुल्सान दुरुस्ती केल्या. ताची राजपत्रीत अधिसुचोवणी निकतीच आयली. आतां मिनेरांक सरकार आनी नोकरशाहीच्या मर्जीचेर भिस्त दवरून रावचें पडटलें. पयलीं डीम्ड एक्सटेन्शनाचो कार्यकाळ निर्धारीत नाशिल्ल्यान कायदेशीर दाखले आशिल्ले लिजांचेर कितलोय तेंप मायनिंग चालू उरतालें. मायनिंग लिजाचें नूतनीकरण करपाच्या प्रश्नाक लागून गोंयांत व्हडा प्रमाणांत मायनिंग घुसपागोंदळ जावंक पाविल्लो. सुप्रीम कोर्टान ह्या प्रश्नाचेर दिल्लो निकाल विचारांत घेवन केंद्र सरकाराच्या खण खात्यान मायन्स अँड मिनरल्स कन्सेशन नेमांत दुरुस्ती केल्या. मायनिंग लिजाची मुजत वाडोवपा खातीर केल्ल्या अर्जाचेर लिजाची मुजत सोंपच्या पयलीं राज्य सरकारान जर निर्णय घेतलो ना जाल्यार लिजाची मुजत चडांत चड 2 वर्सां किंवा अर्जाचेर निर्णय जाय मेरेन वाडटली अशी तरतूद आतां नेमांत केल्या. डीम मुजत वाड कितल्या मुजती खातीर आसतली ही गजाल नेमांत स्पश्ट नाशिल्ल्यान बऱ्याच लिजवाल्यांनी ताचो गैरफायदो घेतलो. ही गजाल शाह आयोगान आपणाल्या अहवालात स्पश्ट केल्ली. लिजाची मुजत वाडोवपाच्या अर्जाचेर राज्य सरकारांनी कसलोच निर्णय घेवंक नाशिल्लो. गोंयांतल्या मायनिंग लिजाची मुजत 22 नोव्हेंबर 1987 ह्या दिसा सोंपिल्ली. डीम मुजत वाड 20 वर्सांची धरली जाल्यारूय वाडिल्ली ही मुजत वाड 20 नोव्हेंबर 2007 सोंपिल्ली. ही गजाल सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केल्या. 20 नोव्हेंबर 2007 उपरांत जाल्ले सगळे मायनिंग बेकायदा आशिल्ले ही गजाल सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केल्या. मिनरल कन्सेशन नेमांत केंद्र सरकारान दुरुस्ती करून डीम मुजत वाड चडांत चड 2 वर्सां केल्या. केंद्रीय खण खात्यान राजपत्रांत उक्तायल्ल्या सुचोवणेक लागून आतां राज्य सरकाराक मुजतवाड अर्जाचेर 2 वर्सां भितर निर्णय घेवचोच पडटलो. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी ओमकार फळारी. घेवया एक विराम.